म्हापशेचे फामाद जागृत देवस्थान म्हळ्यार श्री देव बोडगेश्वर संस्था अंदूच्या वर्सा 82वो जात्रोत्सव 10 जानेर पासून ह्या जात्रोत्सवाक सुरवात जातली। जात्रेच्या तयारेक सुमार एक आठवडो पयलींच सुरवात जाल्या। RDX खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। जात्रोत्सव आम्ही थाटान साजरो करता। काही वर्षां पयलीं देवूळ ल्हान आसलें, देवळाची प्रगती जायत येता, दिसान दीस देवूळ सुदारणा जाता आनी सगळी लास्ट आतां ह्या वर्सा 90 लाख म्हणून थ्रू सुधा तर्फे हांगासर डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा, ब्युटिफिकेशन जाल्लें आहा, लायटी आमी घातल्या, नवीन टायल्स घातल्या आनी हे जात्रेचो उत्सव एक म्हयनोभर हांगासर काम चलता। सगळें लेवलिंग, सगळें लिफ्ट साफ सफाई एक म्हयनोभर काम चलता आनी हांगा कमिटी म्हाका सगळें साथ दिता। सगळे कमिटी एक जावन हांगा सगळें काम करता, उत्सव करता। असो भक्तगणाचो आमकां आशिर्वाद आसता, तेंचें सहकार्य मेळटा आनी त्या सहकार्यान जात्रा सुरळीत जाता। पुलीस डिपार्टमेंट, एलआय डिपार्टमेंट हेंचो सगळ्यांचो आमकां भार लागता, तो म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यांचो आमकां आदार मेळटा आनी सगळें काम हांगासर जावन वयता। कमीत ते 2-3 लाखाचें काम हांगासर जात्रेच्या उत्सवाक अशें फ्री जाल्लें वता। डिपार्टमेंट सगळें हेल्प करून आमकां घडोवन हाडटा आनी ही जात्रा जी आहा ती प्रसिद्ध आसा। आख्या गोंयभर महाराष्ट्रांसून कर्नाटकासून लोक हे जात्रेक येता आनी कमीत हांगासर दुकानां आसा ती कमी 500-600 दुकानां हांगासर जात्रेक चलता आनी 8 दीस जात्रा चलता। जशे जशे दीस वयता तशें तशें जात्रेचो म्हत्व वाडत चल्लें आनी बरी जात्रा जाता आनी सगळे भावीक घेवन दर्शन घेवन वयता।